विसवा उपरांत तुमकां येवकार. साळगांव जावपा आशिल्ल्या टॉमॅटिनो फेस्टिवलाक थळावे लोक आनी कांय समाज वावुरपी संघटना खर विरोध करतात. बुधवारा साळगांवच्या आमदारांनी फेस्टिवलाक हरकत घेतली. हो फेस्टिवल केल्यार वोगी रावचे ना अशी शिटकावणी आमदार पुरवयकारान दिल्या. फेस्टिवलांत फक्त म्युझिकल शो करतले, टोमाटां वाट लावचे ना अशें आयोजक आतां म्हणटात. स्पेनात टॉमॅटिनो फेस्टिवल जाता. शेकड्यांनी किलो टोमॅटो मारून लोक तातूंत नाचतात. फेस्टिवलाक व्हडा प्रमाणात टोमॅटो लागतात. स्पेनात टोमॅटो खूब पिकता म्हूण थंय अशें फेस्टिवल जाता. पूण भारतांतल्या गरिबांक टोमॅटो खावपाक परवडना जाल्यार मारतले खंयचे? विरोधक म्हणटात असले महोत्सव भारताक परवडपाचे न्ही. टॉमॅटिनो उत्सवाक गोवा बचाव अभियान आनी हेर लोक विरोध करतात. साळगांवचो आमदारूय ताका विरोध करता. आता हे फेड ह्या लोकांनी गोंया पर्यंत पावोवपाचो प्रयत्न केलो. हांवें म्हाका आयडिया आहा त्या प्रमाणे महाराष्ट्र सरकारान तांकां परमिशन दिवंक ना, कर्नाटका सरकारान तांकां परमिशन दिवंक ना, म्हणून हे लोक हांगा गोंयान येवन गोंयान हो टॉमॅटिनो म्हणटा पळय तेजो फेस्टिवल करप आनी ट्युरिस्टांक एट्रॅक्ट करप हे तेंच्या मनान आसा. हे आमी पांयां पोंदां घालून चिड्डयतले काय कितें? ह्या खातीर ह्या फेस्टिवलाक आमचो कडाडून विरोध आसा आनी खंयचेच परिस्थितींत आमी हें करून दिवपाचें ना. आनी जर करपाचो प्रयत्न केलो तेंच्यांनी एडवर्टीज सगळें केल्लें आसा. जर करपाचो प्रयत्न केलो जाल्यार तेंचेर आमकां आमचे भाशेन मागीर कितें उत्तर आहा तें दिवपाचें आमकां ताकद आसा. फेस्टिवलाचो वेवस्थापक साजीद हुसेन म्हणटा फेस्टिवलाक फकत म्युझिकल शो जातलो, टोमॅटो वापरचे नात. Assured that there will not be a single tomato used or wasted any food product at our venue, except it will be a musical show, nothing more than that. And I am ready to give an undertaking to the NGOs that there will be no food product wasted or nothing like that will be hurting any sentiments by organizing a program. भारतीय संस्कृती आड आशिल्ले असले उत्सव जायच कित्याक असो थळाव्यांचो प्रश्न. साळगांवच्यान आमचो खबराकार श्यामसुंदर फडते. पत्रकारितेवेलो लोकांचो विश्वास तिगून उरतलो जाल्यार पेड न्यूजाक मिडियान थारो दिवंक जायना अशें मत एडिटर्स गिल्डाचे अध्यक्ष अरुण सिन्हान उक्तायलां. हेराल्ड दिसाळ्यांत छापून आयिल्ल्या एका कथीत पेड न्यूजाचेर संपादक सिन्हांनी प्रतिक्रिया उक्तायली. हेराल्ड दिसाळ्यांतल्या एका कथीत पेड न्यूजाचेर पत्रकार मायाभूषण नागवेकरान स्टिंग ऑपरेशन करून पुलिशे कडेन आनी श्रमीक पत्रकार संघटने कडेन कागाळ केल्ली. ही कागाळ गुजाच्या एथिक्स कमिटी मेरेन पावल्या. आतां पत्रकारितेच्या मळावेल्यान हाचेर प्रतिक्रिया येवंक लागल्यात. एडिटर्स गिल्डाचे अध्यक्ष अरुण सिन्हा म्हणटात ते प्रमाण नेमाळ्यांतल्यो संपादकीय मजकूर आनी जायराती हांचे मतीं आशिल्ल्यो शिमो पुसट जावंक दिवंक जायना. मिडियान स्वताच ह्यो शिमो पुसत जाल्यार लोकांचो पत्रकारिते वयलो विश्वास वतलो आनी लोकशायेचेर संकट येतलें. जायरातीक बातमेचें रूप दिल्यार लोकांच्या मनांत बातमेची आनी पत्रकारितेची चुकीची प्रतिमा तयार जाता. ताका लागून एखादी जायरात नेमाळ्यांत छापत जाल्यार ती जायरात म्हूण स्पश्टपणान दाखोवची अशी सुचोवणी संपादक अरुण सिन्हान केल्या. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट मिडिया. आतां घेवया आनीक एक वेवसायीक विसव.